जाली किंवा हांव 25 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी 25-30 वर्सां फाटीं आमी ऊस रोयताले म्हणल्यार तितून आतां आमी कुळागर केल्लें आसा फूल माडयो आनी माड रोयल्ले आसा. हांव 13-14 वर्साचो आसतना ती म्हाका आवड आसली की भाजी पाल्यान किंवा ऊस रोयताले तितून आमी सारें घातलें की ताका भर काडप कितें कितें काडप आनी ताका तेची कुयदाद घेवप कशी भुरग्यां सारकी तांकां कुयदाद घेवची पडटा ह्या झाडांक. तेच भशेन म्हाका भुरगेपणासून आवड आशिल्ली. पीक घेतल्या मिरची. आमची मिरचेचें नांव आसा सितारा गोल्ड. दुसरें म्हणल्यार म्हागेले राधिका भेंडे. तिसरें काकडी. चवथें म्हणल्यार आमगेले घोसाळीं किंवा ताका दोडगी म्हणटा लोक. मागीर चिबडां. आतां पावसा सिजन आसा आमचो तो चिबडां रोयल्लीं आसात. हे 4-5 वरायटी रोयल्ली आसा. आनी आमची रोजां आनी काळंगां सुद्दां हांवें रोयल्लीं आसा. अशी विकपा खातीर थोडी आमी रोयता आनी आमी आमचे पुरती खावपा जाता कित्याक विदावट कॅमिकलाचे आमी हे रोयता कित्याक ताका आमी यूज करता शेण गोमूत्र म्हणटा ताका तें आमी हें करून ताका आमी स्प्रे करता किंवा ताका शेणाचेच गोबर म्हणटा ताका गांडूळ खत घालून ताका आमी हें करता. रानटी जनावर म्हणल्यार खेती आनी माकड आनी मोर हे भरपूर लागता आमकां. सरावंडींग सगळ्याक आमचे फेन्सींग आसा तरी आसतना ते आमचे एग्रीकल्चर वाले कितें म्हणटा सरावंडींग तुमचे फेन्सींग आसल्या कारणान तुमची जनावर लागचे ना तरी पूण आमकां जनावरां येताच. ती येवन ती खेत्यांनी आमची फूल प्लॉटाची आमची तवशी खाल्लेली आसा. तशीच आमची चिबडांय बी आमची खाल्लेली आसा. शेतकरी ते आमी इजी नासता शेत करप. हे रानटी जनावरांक लागून आमकां करता तेन्ना म्हाका घरकान्नीचे खूब सहकार्य मेळटा. तेणी आमी दोगांय मेळून भरपूर मेहनत करता हेका. ते दोगांचे मेळून आमी हें करता. भुरगीं सुद्दां म्हाजी वावरता हितून. कशा तेणी हितून जमीन पडींग उडोवची न्हू कित्याक ती पुर्वजाची जमीन आसा ते बाबडे शेतां करून ते सुद्दां जगलेले आसात. तशें आमी जगपाक जाय म्हणल्यार तितून तुका फायदोय आसा कितें
मिरची किंवा तुवें कसली भाजीपाल्याचे वेव्हार करीत जाल्यार तुका बरें आसा, कितें ना कितें तुका मेळटा. चवथीक म्हाका रोजां कमी कमी म्हागेली रोजां आतां मागणी म्हाका चवथीक किंवा दसऱ्याक सुद्दां, दसऱ्याक आतां कमीच कमी म्हणल्यार 1 म्हयनो उरलेलो आसा. तेजे पयलीं म्हाका रोजां जाल्लीं आसा. खूब मागणी म्हाका भायरच्यान ऑर्डरी येतात. ज्यो सायडीक आमचे सायडीक कोणाली जमणी आसात ते काय पडींग पडलेले आसात. ते पडींग पडलेले आसात ते भायर भायर रावता, पूण ते एग्रीमेंटाक कोणाक तरी हे जमणी दिवच्यो, कितें शेतां किंवा कितें करपाक. व्हडल्यो व्हडल्यो जमणी तेंच्यो अश्यो भायर सायडीक सरावंडींग, आमचे सुद्दां सरावंडींग अश्यो जमणी आसा ते सुद्दां ते कोणाकूय दिवच्यो एग्रीमेंटाक दिले की हें जाता. धारबांदोड्या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जमनी पडींग आसा, तेन्ना त्यो जमनी पडींग आसा त्यो कोणाय तेंच्यांक कसो जायना जाल्यार दिवच्यो अशी तुजी मागणी अशी आसा. म्हाजी मागणी आसा. विक्री काय ना, तितून सगळे लोकूच आतां कितें गव्हर्मेंट जॉब आनी हे ते सोदतात, तितून तशें कांय येना. एग्रीकल्चरान आतां यंग कोण आसा, यंग जनरेशन भुरगे ते फक्त आतां गव्हर्मेंट म्हणटा. गव्हर्मेंटा हितून वचपाची गरज ना. तुजी तर जमीन आसा जाल्यार ती जमीन कसून तुवें ते कितें भाजीपाल्याचो कितें धंदो करूं शकता तूं, किंवा ऊस रोवंक शकता, कसली भाजी रोवंक शकता, तवशीं काकडी रोवंक शकता, कितें रोवंक शकता. आतां तुवें कसली कसली पीक घेतल्या? हांवें पीक घेतल्या मिरची. आमची मिरचेचें नांव आसा सितारा गोल्ड. दुसरें म्हणल्यार म्हागेले आमी आज कोळ्ळे हांगा आसा, जो संदीप हो गेली 5 वर्सां हांगा वेगळी वेगळी पीक घेता आनी त्या पिकानुसार आपला उदरनिर्वाह करता तो. आनी तेजी जी घरकान्न आसा दोगां लागून तेका एक जोडयेन हांगा ते समान एकामेकांक मार्गदर्शन करून ती हांगा वेगवेगळी पीक घेता. हांगा तेणी आयज जवळ जवळ तवश्याची पीक घेतली आसा, रोजाची घेतलेली आसा, भेंड्याची घेतलेली आसा, मागीर तेणी दोडगी लायल्या, हांगा चिबड्यो लायल्या, काळंग लायल्या. अशे तरेन हो संदीप आपले पीक घेता आनी तो म्हणटा की सरकारी नोकरे फाटल्यान कोणी लागची न्हू. जो पर्यंत नोकरी पळयना तो पर्यंत पडींग ज्यो जमणी आसा, आपली वडिलोपरची जी जमीन पडींग आसा त्यो जमनी कसोवच्यो आनी आपलो उदरनिर्वाह सद्या तरी चालू करचो. अशें कोळ्ळेच्यान गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर.